Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. India's leading institute for medical engineering and foundation preparation is now in Vasco, Ponda and Mapsa. Fulfill your dreams of becoming a doctor or engineer with Akash Byju's. Enroll for instant admission cum scholarship test. Admissions open. संवसारीक पर्यावरण दिसा निमतान राना मंत्री विश्वजीत राणेन चोडणा कुशीच्या माणकुले जुव्यार खारफुटीची रोपां लायली. ह्यान फुडें वन खातें खंय 1,500 खारफुटी लायतले. पूर्ण हे हांगा 1,500 मॅनग्रोवचे प्लांटेशन केले वयतले आनी ह्याच तरेन डिपार्टमेंट फुडें सरून जें कितें आमचे देशाचे प्रधानमंत्री म्हणटा की प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट आनी हे बेश्टे शब्दाच्या माध्यमांतल्यान पूण एक्चुअल एक्शनच्या माध्यमांतल्यान आनी म्हाका दिसता की आयज ही सुरवात आनी ह्यान फुडें बी सगळे NGOs आनी सगळे कडेन जें कितें मॅनग्रोव प्रोडक्शन आनी 1 लक्षान घेवंक जाय गोंयचे जनतेन. भायलो कितलोय लोक आयलो प्रेशर घातलो की आमी मॅनग्रोवाचेर आमी डिस्ट्रक्शन करपाक आमी दिवचे ना. कन्स्ट्रक्शन कसलेच प्रोजेक्ट कोणाचोय प्रोजेक्ट आसूं आमी ते क्लियर करचे ना. मडगांवा खारेबांदार बाणावले आनी मडगांवच्या आमदारांनी साळ न्हंय वाचोवपाचो सोपूत घेतलो. साल इम्प्रूव करपा खातीर साल परत पयलींचें स्थान दिवपा खातीर वावुरतले जाल्यार म्हाका खात्री आसा की वी कॅन सक्सीड. ताचे खातीर सगळ्या लोकांनी पयलीं ठरोवपा जाय कॉपरेट करपाक. सालाच्या काठाचेर जे लोक आहा तांणी पयलीं ठरोवपा जाय आमी कांच सालांक उडोवपा ना. साल रिवना भितर आमी उडोवपा ना. आमी साल प्रोटेक्ट करतले. आमी सुमार 53 50 आनी 3 गायरे उसपले. एक 5-6 कितें नल्ला उसपले. एक रिवरलेट दांगाफोड म्हणटा ती वीच इज पासींग फ्रॉम तांबोरी कार्मोना ती आमी 40 वर्सां जाल्लीं कोणें करूंक ना ती आमी उसपली. So all this preparation was for today's event. पळयता की क्लायमेट चेंज इज अ बीग सब्जेक्ट. हाजे पयलीं नाशिल्लें. ज्या पद्दतीन क्लायमेट चेंज आमकां दिसून येयला त्या पद्दतीन ताजेर आमच्या सायन्स एंड टॅक्नोलॉजी डिपार्टमेंट इज वर्किंग ऑन द क्लायमेट चेंज डे बाय डे. ताजी सगळ्यांची प्रिकॉशन्स जी आसा ही गोंयच्या लोकांनी घेवपाची गरज आसा आनी म्हाका दिसता निश्चितच द गव्हर्मेंट इज प्रिपेर्ड फॉर दॅट. द गव्हर्मेंट एवरी स्टेप्स जी प्रिकॉशन्स घेवपाक जाय ती सगळ्यो घेत आसता. फॉर द कमींग मान्सून्स ऑल्सो जी आमकां प्रिकॉशन्स घेवपाक जाय ती सगळी आमी प्रिकॉशन्स घेतल्या. आतां आमी शेत म्हटलें काय पळयता की शेतान जो आमचें तण उरता तें आमी जळयता. पूण हें न जळयता आमी तेजो बारीक पावडर केलो आनी कंपोस्टींग केलें आनी मॅन्युअल्स जर केलें जाल्यार तेजे बरे तरेन फायदो जाता. भात जळयलें शेत जळयलें म्हणटकीर जो पावडर तितले जे मायक्रोब्स आसता बरे बरे जे जिवाणू आसता ते मरता आनी जे शेतान एक झाड मारले 3 झाडां लावपाची हे प्रत्येकाचे कर्तव्य आसा आनी हे आमी 3 झाडां लावपाक जाय एक झाड मारलें जाल्यार. पण हे सगळे तशी आनी आमची इवन आमची भुरगीं जी बसून कॉलेजीची जावं हायर सेकंडरी भुरगीं जी आसात जी सुद्दां सगळें हें करता झाडां लायतात तांकां इंट्रस्ट आसा तांकां काळजी घेवपाची भुरग्यांक हें आसा की जेन्ना आमच्या पुर्वजांनी हें कितें आमकां एनवायरमेंट दिलां तेजे उद्देशीन आज आमी जियेताय आनी हेका लागून हे युथान फुडें व्हरपाक आनी आज गव्हर्मेंट जावं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट गेल्या वर्साक आमकां तेणी सुमार 200-500 कितें झाडां दिलीं आनी तेजो फोड जाल्यार तरी आमकां आज दिश्टी पडटा हिंगा जे आमी रोयिल्ले तें आज व्हडलें झाड जालें. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.